पाडसे पाडजीच्या घरच्यांनी आपली गणेश मूर्ती तयार करपाची पूर्वजांची परंपरा तिगोवन दवरल्या। सूर्यकांत पाडजी आपल्या फॅमिली सहित चिकण माती वापरून आकर्षक मूर्ती तयार करतात। उल्लेखनीय म्हणल्यार हे कार्यशाळेत फक्त मातयेच्यो मूर्ती तयार करतात। पाडजी फॅमिलीन पूर्वजांची पारंपारीक मूर्ती तयार करपाची कला आयज मेरेन तिगोवन दवरल्या। कितें करता तूं? शाळेन वयता काय इस्कॉलान वयता? कितवीत आहा? दुसरी। आतां कितें गणपती करूंक शिकता? कितलो टायम दिता दिसाक? टायम कितलो दिता? सांजचो 5 येता आनी मागीर 8 वयता। कलंगूटकरांची एक फेमस चित्रशाळा आणि मागीर पाडजींची म्हणून एक चित्रशाळा फेमस। कितली वर्सां चलयता ही शाळा तुमी? ही आमचं खूप बरं बापूय बी पयलीं चालू तेणी केल्लें चालू। बापाय जाणट्यान पयलीं आनी आजोबा बी कितें करी? ना बापायनच हें चालू केल्लें। बापूय जेन्ना करी पळय तेन्ना कितले आसताले? असले 70-80। आणि आता तुमी कितले करता? 200 जातात। खंय खंय मागणी आसता तुमच्या मुर्तेक? अशें फोंड्या पर्यंत आहा। फोंड्या फोंड्या आमचे माशेलांत कुमार गोया म्हणटात ते सगळे तुम्ही हातीन करता काय फॉर्म साचे साचेचो वापर करतात? आता सध्या कितले गणपती केल्यात? आता जातले आमचे 180 सुमार। आता बाजारात व्हडा प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो येता, तेचेर परिणाम जाता? जे चिकण मातयेच्योच मूर्त्यो करता तेंचेर काय परिणाम जाता? तुमकां कितें दिसता? मणीसय जाय न्हू, मनीस मेळना। जाय न्हू, कोण शिकपाची मातशी हे जाय, ओके। उमेद जाय। माती तुमकां अवेलेबल जाता जितली जाय तितली? मागीर शेतांतली काडटात पण ती बरी अशी हे ना। आणि समज फुडें फुडें माती मेळना जाल्यार मागीर तेका पर्याय माती बी मेळटा न्हू ती शेडो माती मेळटा। काडपाची। कोण कोण तुमकां मदत करता मूर्ती करपाक? आमचो भाव आसा, पुतणी, हे आमचे शेजारी। भायले कामगार हाडचे पडटा? कोण तशें मेळना। आमचेच वाड्या वयले आमची मदत करता। सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? हे जर मुर्त्यो वाडोवंक जाय सगळे मातयेच्योच मुर्त्यो जाल्यार कितें तुमचो संदेश आसतलो? तेंच्यानी अशें भुरग्यांक शिकोवंक जाय। शिकोवपाक आतां स्कुलान बी कशें आसता तशें तेंच्यानी तशें भुरग्यांक शिकोवंक जाय। तूं केन्ना सावन करता हे गणपती? बाबा कडसून तुमी मार्गदर्शन? ल्हान ल्हान म्हणजे 1 फुटाची आहा, 1 फुटाची, आणि व्हडली म्हणजे जवळ जवळ 6 फुटाची बी आहा। हातीन करून जाल्यार 100 पेची आहा, ते एका दिसान जायना, सुकोवचे पडटा। ते सुकोवन 1-2-3 दीस तरी वयता, कंप्लीट जाता। जेन्ना नागपंचम जाली काय उगड्या जाता चवथीचो। ओके, अशें जालें। आनी आतां काय आहा, फक्त एक टायम गेला पुरो अशी परिस्थिती लोकांची जाल्ली आसा। लोकांक आतां हेचो व्हडलीशी पयलीं आसली तशी कसो आहा, हे बिचांचेर बी बरयतात, थंयसर ती मातसो लोकांचेर मातशें मनाचेर सध्या परिणाम जाला म्हणान परत लोक आपले तशे मातयेचे गणपतीचेर येयल्ले आसा। कितली वर्सां करता तूं हे गणपती? म्हाका जातली 10-12 वर्सां। कोणा कडल्यान शिकले तुमी? पप्पा कडल्यान। दर वर्सा कितले करता गणपती? आमचे आसता 200। 200 क्रॉस। सार्वजनीक बी करता? सार्वजनीक 2 आहा आमचे। 2 आसा। खंयचे खंयचे? पार्शे? एक पार्शा भोवचे देवळान आनी एक दिल्लो कानोळ्याचो। कानोळ्याचे दर वर्सा आसता? दर वर्सा आसता। कोण कोण तुमकां मदत करता हे गणपती करपाक? आसा आमचे काका, पळय शेजारी, फ्रेंड्स येतात। तशें आतां मातयेचे गणपती करपी कोण ना न्हू, तशे कलाकारूय रेडी जावंक जाय न्हू करपाक। भुरगे आतांचे न्यू जनरेशन आहा तेंच्यांनी अशें उमेदीन कोणा कडेन करपाक बी गेले जाल्यार मातशी हेल्प जाता।
जाल्यार चड मुर्ते करूं येता, सगळ्यांक पावता तशी. हातून करियर घडोवंक शकता नवीन कोणतरी समज कलाकार आयलो जाल्यार. तो स्वताचो बिझनस कसो एक करूं येता 2-3 म्हयने पावसान अशें चड कितें कामूय आसना. तुम्ही केन्ना पासून करता हे गणपती? जवळजवळ 35 ते 40 वर्सां जातली. आमचो बाबा काय पहिले बाबा करतालो. बाबाकडे तुम्ही शिकले का आणि कोणाकडे गणपती? बाबाकडे. बाबान मार्गदर्शन बरें केलें. ह्यो कसो हात करूंक ह्यो अशें सोंड लावंक जाय अशें करून तो सांगान आमकां हें केलें. मागीर आमी कितें केलें, ते कॅलेंडर बी मेळटा पळय, हय. तशें तेचे ते हावभाव कशे आसता, रंगसंगती कशी आसता ती आमी म्हायती अशें नोट करून तशें केलें. आम्ही पळयता तुमचे चित्रशाळेन वेगवेगळ्या आकाराचे वेगवेगळ्या कलात्मक गणपती दिसता. हे कितें तुमचे वैशिष्ट्य? वैशिष्ट्य म्हणजे लोकांची एक आवड आसता आणि आवडी खातीर ते कितें करता भाई, आमकां काका खंय भाई अशें करून आमकां ते सांगता अशें करा म्हणून. आमकां घरांतली सोदता आमगे तुझ्या बुवा म्हणजे फोटो हाडून दितात फोटो ते. आणि हा. आमकां असोच जावं. मागीर आमी हा म्हणटा. म्हणजे तुमकां हे सगळे मूर्ती हातीन करचे पडटा? हातीन जास्त अशे सगळे हातीनच आमचे मुर्त्यो. हे आता तुम्ही मूर्त्यो करता पळय, तुमकां कोण कोण मदत करता घरची? ही आमची एक चली आहा ती करता. हा. चेडो बरो काम जाणा आणि बरो शिकला तो. हा. तो करता. हा, तो फिनिशिंग तेजे काम आसता पळय, तेचे. आणि ते पेंटाचे शेडिंग सारखी सुटता.